जाल्यार आमकां 14-15 न्ही आमकां 21+ हाडचे पडटले. कारण ताजे जे विजन आसा, ताजे जे स्वप्न आसा गोंया खातीर आमी लागच्यान पळयतात सदांच. आनी जर आमी ग्रास रुटा पासून काम करचे ना जाल्यार ते मिशन सक्सेस जावचें ना. आज बाब दोतोराजान पावल मारिल्ले आसा. हांगा म्हाका याद जाता आमच्या हांगा आमदारूय नाशिल्ले कांय नासतना बाब विजयान फाटले 3-4 वर्सां मॉन्सून जेवणा वेळार ह्याच हॉलान असोच भरिल्लो आसतालो हॉल आनी जनता दरबार घेतिल्ले. आनी जनता दरबार घेवन इश्यूज घेवन घरा गेलो ना, पूण प्रत्येकान ज्या ज्या वेळार डिपार्टमेंटाचे इश्यूज आयले, तो जेटीचो इश्यू जावं कोळच्याचो इश्यू जावं, आमदार उलयनासतना स्थानीक पूण बाब विजयान ते काडले आनी सरकाराक धारेर धरून एश्युरन्स घेतले. सो हाका म्हणटात लोकां बद्दल एक प्रेम. आतां जर आमी मुखार पावल मारतले जाल्यार मतदारसंघात संघटना वाडोवची पडटली. संघटना जर वाडयतले जाल्यार प्रत्येक बुथाचेर मतदारसंघात एप्रॉक्सिमेटली 47 बूथ आसात. 2 पंचायती आसा आनी 1 म्युनिसिपालिटी आसा. जिखपाक व्हडले त्रास ना हांगा, पूण संघटन जर बऱ्या भशेन केलें आनी प्रत्येक आमच्या वर्करान आमच्या व्हॉलंटियरांनी प्रत्येकान जर चिंतलें की आपूण विजय सारके जाय आनी प्रत्येक बुथा लेवल पासून काम केलें जाल्यार आमी हो मतदारसंघ भाजपा कडल्यान मुक्त करूंक शकतात. म्हणूनच आमी एक तरणाटो उमेदवार हांगा कोणूय जावं मागीर पक्ष कोण ठरयता तो उमेदवार दितलो, पूण संघटना वाडोवपाक. कारण जेन्ना बाब दोतोराजान आमचे कडेन हांवें सुचयलो की पक्ष जॉईन जावंक जाय, ताणें सांगलें की उमेदवार कोणूय आसूं आमकां बाब विजयाचे स्वप्नां घेवन तळागाळांत वचूंक जाय. कारण तो एकूच जो आमदार आसा ताणें हांगा आयलो, फाटले फावट 2दा जनता दरबार घेतले, इश्यूज मांडले आनी तडेक लावपाचो प्रयत्न केलो. म्हणून आपुणूय तुमचे बद्दल वांटेकार जावंक सोदता. गोंयकारांचे जे तरणाटे आसा त्यांचे बद्दल जो विशय तेणें म्हाजे कडेन केलो ते पळयताना सरप्रायज. आयज कितें जालां, आयज बीजेपी पार्टी जी आसा ते 1,500 जे बायलांक दितात तेच घेवन नाचतात आनी तेजेरूच ते लाचार करून दाखयता बायलांक आनी ते जाय थंय नाचयतात. मग तेज्या पलीकडे बायलांक जावं काय दिना. आतां इलेक्शन जाली की भाजयेचो फॉर्म दितली, कोणाक टेलरिंग फॉर्म दितली, हेची पलीकडे कांय ना, फक्त लाज दाखोवपाची. पूण तेजी विजन आहा, एग्रीकल्चर फॅक्टरांत तेजें विजन आसा, तेज्या बायलां बाबतींत विजन आसा, तेजे बरोबर तरणाट्यांचे जॉब जावं बाकीचे जे कितें आसा जॉब सोडून बाकीचे सुद्दां तेणें विशय म्हाजे कडेन केले की पळयत जाल्यार खूबशे तेजे कडेन आसा. आनी ते जर प्रत्यक्षाक हाडटलो जाल्यार आमकां विजय बाब येवपा जाय. विजय बाब एकटो येवन कांय जावची ना. गोंयाक जर कितें क्रांती घडयतलो जावं तरणाट्या खातीर कितें करतलो जाल्यार विजया बरोबर कमीत कमी 10 ते 15 आमदार जावपा जाय गोवा फडफडाचे. आनी हांव कुडचरे वयल्या लोकां कडेन मागता जे आयज दोतोराजान जे मिशन घेवन भोंवला तेजे फाटल्यान रावचे आनी कुडचऱ्यार नवी एक क्रांती घडोवन हाडची. त्याच बरोबर आमकां सांग्यानूय तुमचो पाठिंबा जायो. इतली उलयता आनी म्हाजे 2 शब्द काबार करता. कुडचड्यार झुजपाक लागल्यार जायती वर्सां जाली, जायते इश्यू. आयज दोतोराज बाब फुडें सरला जाल्यार फकत कुडचडकार खंय तरी सोकला पडला आनी कोण तरी कुडचडकाराक चोपपाक सोदता. ह्याच कारणाक लागून दोतोराज बाबाक दिसून आयले. ज्या टायमार दोतोराज बाब भायर सरलो आनी तेजेर एफआयआरूच जाल्यो, त्याच्या बरोबर खरेंच दूख भोगता कुडचड्याची एस्ताद पळयत जाल्यार. आमचो आमदार ह्या जाग्यार जायत्या फावटी मिटिंगे घेवन व्हडले भंडारा फोडली. हांव म्हणटा ती भंडारा आनी खरेंच ग्राउंड लेवलाचेर पळयलें जाल्यार कुडचडकारांक वालोर खंयच ना. ज्या टायमार मिटिंग्यो इलेक्शन येता कुडचडकारांक उल मारता आनी कुडचडकारांक माथ्यार बसयता आनी एक फावटी इलेक्शन जालें मागीर कुडचडकारांचो एक आवाज आसना, कॉन्फरन्साकूय गेला, सगळी आपणाक जाय तीच ह्या जाग्यार कुडचडांनी केल्या आनी जायते फावटी आवाज काडटलो जाल्यार एक भिरांत उरताली आनी कुडचड्यार कोणूच नासलो. हेच्या फुडें बायपासा खातीर जायते झुजले. आमचे ह्या जाग्यार आसात फुडारी, त्यांच्या बरोबर हांव नासलो 2014 उगडास सर आदित्य सर आसा. आनी ज्या टायमार कोळशाचो आवाज येयलो त्या टायमार कोणेच आवाज काडलो ना. पयलो मनीस म्हणलो बाब दोतोराज बाब. खरेंच ज्या टायमार एक्सिडेंट जाला एकल्या भुरग्याचो त्या टायमार आवाज कोणे काडना, तो फकत आवाज काडलो बाब दोतोराजान.
ज्या टायमार ड्रेनेज प्रॉब्लेम जाली त्या टायमार आपोवन देंवोन ड्रेनेज घेवन करपी तो दत्तराज भाव. जर हे सगळे आता कुडचडकार तो रस्त्यार जमपाक जाय जाल्यार सांग म्हाका आयज आमदार कित्याक जाय पडटा. आमदार सगळ्याक फाट्यां दवरून तो विशय काडटा, पूण हो विशय जर प्रत्यक्षाक येतलो जर त्याची कितें विजन आसा गोंया बद्दल, गोंयाच्या तरणाट्या बद्दल, इवन गोंयकाराच्या जे पळय भायलो म्हाजे कडेन एक 15 मिनिट सुमार तेजे कडेन म्हाजें डिस्कशन जालें. सादारण 15 मिनटात तेणी जे गोंयची विजन दिली हांव सरप्रायज जालो. तेजे हे तरणाट्या बद्दल आयज ते काँग्रेस पार्टीक लागून जे तरणाटे तयार जाला त्या तरणाट्याक कोण तरी जाय आसलो आनी हे सतत 20 वर्सां विजय बाब करीत आसलो. पूण अंडरस्टँडिंग करून म्हणजे जे तरणाटे आसा तांकां अंडरस्टँडिंग जालनासलें. कोण खंय तरी एक केवळ आणि केवळ गोंयकार म्हणून ताच्या व्यतिरिक्त आमचे कडेन जात पात आमी मानना. धर्माचें राजकारण आमी कथेत करना. धर्माचें राजकारण करप हो आमचो धर्मूच न्ही असो आमी मानता. अशा वेळाचेर दत्तराय राऊत वेगवेगळे विषय घेतालो. तुमकां खबर आसा सामाजीक क्षेत्रा भितर काम करतना ताका वेगवेगळे विषय घेतले. स्पेशल शेळवणचो जेटीचो विशय आसत, कोळशाचो विशय, अशे सगळे विशय जेन्ना तो घेतालो आनी ताका तडीक व्हरपाचो प्रयत्न करतालो, पूण जो राजकीय आदार जाय आसलो, ज्या पक्षा कडच्यान ताका आदार जाय आसलो विरोधी पक्षाक तो मेळना जालो. पूण ह्याच हॉला भितर जेन्ना आमी संवाद दवरलो, वेगवेगळ्या तालुक्यां भितर आमी संवादाचे कार्यक्रम केले. बाराई तालुक्यांत तेन्ना केपें तालुक्याचो संवाद हांगाच केलो आनी ह्याच वेळाचेर हांगाच दत्तराज आसलो आनी दत्तराज तावान आमचे कडेन उलयतालो राजकारणां अशें जाता, राजकारण नाका, हें तें नाका. त्या वेळाचेर हांवें ताका सांगलें, कदाचित ताका याद आसा खबर, राजकारण एक शस्त्र जे सामाजीक क्षेत्रां भितर तुका काम करतना बरें पडटा, एक वजन पडटा. तुय बी राजकीय पक्षां भितर एक दीस ना एक दीस येतलो. त्यानंतर सातत्यान ताचो संपर्क म्हजे भितर आसलो आनी आयज तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन जॉयन जाता. येताय दिली ना लोकांक विश्वासाक न घेता केलेलो हो डेव्हलपमेंट. आमचे अध्यक्ष भोवता खूबदां म्हणटात लोकांक विचारून करपाक जाय, लोकांक जाय तें करपाक जाय, लोकांक जाय तशेंच करपाक जाय म्हणून. अशा वेळाचेर जेन्ना पोटतिडकीन उलयतना म्हाका दत्तराज बाब दिसलो, म्हाका तो सदांच भावता. कारण तो पोटतिडकीन उलयता, तो मनाक एक आनी तोंडार एक केन्नाच दवरना. सादो भुरगो, सरळ उलोवपी भुरगो. ह्या समाजाच्या ताणें आमच्या पक्षांत प्रवेश केले. हांव मागता ताचे कडेन ताणें आपलें ह्या वेळार उलोवप करचें. पयल्या सुवातेर हांव म्हजो धनी चंद्रेश्वर बुतना ताका नमन करून हांगा माचेर आशिल्ले सगळे आमच्या पक्षाचो चीफ विजय सरदेसाय बाब, दुर्गादास सांगेचो आमचो मंडळ अध्यक्ष विशाल विकास, आमचे सावड्डे भागांतले पयलींचे आमदार बाब पावसकर, मेशू आनी सगळे जमिल्ल्या म्हाज्या भावा भयणीक, तशेंच आमचे प्रेस भाव. म्हाका इतलो वयर काडपाक म्हाका दिसता तुमीच हे रिस्पॉन्सिबल, ना जाल्यार म्हाका कोणें केन्ना नोटीस करूं नाशिल्लो. जो प्रवास फेब्रुवारी म्हयन्यांत 23 तारखेर स्टार्ट जाल्लो, आमचे ते शेळवणा आनी ऑर्डर भागांत 2 कोळशाच्यो जेटी येताल्यो, तेन्ना जो प्रवास स्टार्ट जाल्लो तो प्रवास हांगा पावतलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें. आनी हाचे मुखार हो प्रवास खंय वतलो ताची म्हाका आयडिया ना. देवान एक कितें तरी लायन दिल्या, ताचेर हांव चलत आसा. खूब जाण म्हणटा पॉलिटिक्सांत येवपा नाशिल्लो, आयलो, हें तें तें. कित्याक आतां आमी खूब इशू घेता. पयर पसून एक भुरगो एक्सपायर जालो हांगा रवींद्र भवना फुड्यान. वायट दिसता, ताची बापायन ताचो भुरगो एक्सपायर जालो. चवथी दिसा म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो आपूण लोकल आमदारा फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. पुलिसां फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. बाबा आपणाक लागून कितें कर. हांव गेलो ताच्या घरा कडेन. ताच्या आवय रडपाक लागतकच पळोवपाक जायना जालें. आमचे पार्टीचे स्पोक पर्सन प्रशांत नायक पावले आसात. तुमच्या सगळ्या कडेन तयारी. भुरगो एक्सपायर जालो, एक्सिडेंट जालो. तरणाटो भुरगो 19 वर्साचो, कामासान येतालो रातची, नायट शिफ्ट काबार भुरगो. आनी ताच्या बापायन 4 दीस भुरगो एक्सपायर जावन चवथ्या दिसा म्हाका फोन केलो, आमदारा फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. पुलिसां फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. तुजी घरा कडेन येत म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें घरा कडेन येनाका तूं, तुजी घरा कडेन येता. जेन्ना आमी ती रस्तो आडयलो तेन्ना लास्टाक म्हजेरच FIR केली, अरेस्ट केलो, सगळें केलो. तेन्ना आमचे दोतोर संजीत देसाय एडवोकेट बेल केली. आमचो प्रदीप काकोडकर सर म्हाका शुअरिटी म्हणून रावलो.
तेन्ना त्या दिसा म्हाका एक वस्त रियलायज जाली की वयर आमच्या कोण ना. जे गॉडफादर कोणी जाय आमकां, फाल्यां कितें सिच्युएशन आयलें, फाल्यां जर कितें पॉलिटिकल प्रेशर जाय, तो वयल्यान घालपाक आमचे कडेन कोण ना. ते त्या दीस म्हाका रियलायज जालें, कित्याक म्हाका ते फक्त घेवन पुलीस नाचत रावले. म्हाका मडगांव व्हेलो, हांगा व्हेलो, थंय व्हेलो, सगळे नाचयलो पुलिसांनी. जालें म्हणटू, जालें, सगळें काबार जालें. आतां मेन मुद्द्याचेर येवया. डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी कुडचड्यार. कुडचड्यार म्हणटा ते सगळे लोकांक खबर आसा डेव्हलपमेंट जालो तो फक्त 4 ते 5 लोकांचो. आयच्या दिसा कुडचड्यार आमचे तरणाटे भुरगे जे आसा ते 10 आनी 12 हजारां नोकरी लागून वेर्गांव वता. कुडचड्यार आमची इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, सगळें आसा आमच्या फुड्या कुडचड्यार. ना अशी वस्त काय ना. देवळां म्हणजे विकासान सांगलें तशें देवळां, चर्ची सगळें आसा आमच्या फुड्याक, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें आसा. पूण आमच्या फुड्याक काय जॉब ना, ही व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट जावन. दुसरें म्हळ्यार आमच्या कुडचड्यार जो कितें डेव्हलपमेंट जाता, सदां म्हाका आमच्या चिफाचो एक वस्त आवडटा, तो म्हणटा डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. म्हळ्यार मनशाक जाय तो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कुडचड्यार जर पळयलें आमकां गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो, हाडून आमची तकलेर थापलो. एसटीपी प्लांट आमकां नाका आशिल्लो, हाडून आमची तकलेर थोपलो. व्हडले तो हत्ती रवींद्र भवन हाडून दवरला, नाका आमकां तें, तरी पूण आमची तकलेर हाडून थोपलो तो. ज्यो ज्यो वस्तू आमकां नाका त्यो हाडून कोण तरी एकलो मनीस आमचे तकलेर थोपता आनी भंयान सगळे लोक कुडचडकार ताका वगीर रावता. कित्याक लागून म्हाका आज म्हळ्यार कळना. ताका भिवपाची कांयच गरज ना. तो हांगचो न्ही, तो भायल्यानूय हांगा रूल करता. हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय कुडचडकारांनी. आनी हो मनीस ताचें नांव वचून घेना मायच्या दिसा. हो मनीस आमी जर मुखार सरले, हो आमचे जे फाटल्यान लोक आसा तांकां फोन करून धमकी दिता, बाबा तुमी ताचे बरोबर कितें करता काय म्हणून. म्हळ्यार आमी जर मुखार सरले, आमी जर कितें कोणा जस्टीस दिवपाक मुखार सरले जाल्यार हो तांकां फाटल्यान वता आनी धमकी दिता. आनी येता त्या दिसाक आयिल्ल्या दिसा कोणी जागे वयर आवाज काडपाक गेलो, फोन मारतलो पुलिसाक, हे म्हणटा घाल रे का भितर. हांव विचारपाक सोदता तेका, तूं घाल म्हणटा ते भितर, तेचे बापायले काय म्हणून कुडचडे आसा ते सगळे हाडून धाडला. आसा ते सगळे प्रोजेक्ट हांगा हाडून सोडल्या तेणे. आमच्या कुडचड्यार पयर टॅक्सी भाव, आमचे टॅक्सी ओनर ते म्हजे फुडें आयले. कुडचड्यार आमच्या एक टॅक्सी स्टँड ना. इतली वर्सां 15 वर्सां जाली एक टॅक्सी स्टँड ना. ताका लागून आमच्या कुडचड्याचे टॅक्सी भाव आसा तांकां रस्त्यार मेळटा ती गाडी दवरपाक पडटा. आनी गाडी दवरून आरटीओ येता तांकां तालावां धाडटा घरा कडेन. सो हांव आमच्या विजय बाबा फुडें मागता की हो इश्यूय केन्नाय तरी आमी सगळे टॅक्सीवाल्यांक घेवन हो आमी केन्नाय तरी तडेक लावपाक जाय. दुसरो एक इश्यू आमच्या पावसकार सऱ्याक आसा. दुसरो एक मेजर इश्यू आमच्या कुडचड्यार आसा म्हणल्यार आमच्या ट्रक ओनराचो. आमचे जे कुडचड्याचे मायनिंग वाले आसा, मायनिंग ट्रक वाले जे आसा, स्पेशली हांव तुमकां सांगताय, आमच्या कुडचडकाराच्या ट्रकांक आमचे शेजारची ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते घेना. मायनिंग म्हणटा तो एक स्ट्रेट रिसोर्स. सो हो सगळ्यांनी मेळून वाटून यूज करपाक जाय. सो ट्रकवाले म्हजे फुडें येता. सो जो हो इश्यू आसा मायनिंगाचो, आमी सगळ्यांनी बसून विजय बाबा बरोबर घेवन सावड्डेकार, कुडचडकार आमी बरोबर बसून हो इश्यू तडेक लावपाक. कित्याक फाल्यां जर मायनिंग स्टार्ट जाली, सावड्डेचे ट्रक कुडचडकार हाडयतले, कुडचडे ट्रक सावड्डेकार हाडयतले आनी हे सगळे अशेंच वाट लागून वतली. आज आमी जर कुडचड्या बाजारात गेले, बाजारकाराच्या तोंडार अक्षरशः काळोख पडला. कुडचड्यार म्हणटा ते बाजारकाराक गिरायक ना. आनी हे गिरायक न जावपा खातीर हांवें खूब तेंप जालो स्टडी करता, हे बाबा कुडचड्यार बाजारकाराक गिरायक कित्याक ना. हाजो एक मेन मुद्दो म्हणटा तो आयतारा हे कोण तरी मायग्रंट येता, बाजार घालता आनी अख्खे जे कितें आसा बाजार तो एक दिसाक सगळे करता आनी वता आनी आख्खो आठवडो आमकां कुडचडकारांक म्हणटा गिरायक ना. आमचो रोश बाबे हांगा आसा, रोश बाबे कालच हांव तो उलयताले. सो आमच्या बाजारकारा खातीर परत हांव मागता आमचे विजय बाबा फुड्यान की कितें तरी आमी एक स्टँड घेवन पयलींचे आमचे जे कुडचडेचे बाजारकार इतली वर्सां तेंच्यांनी कुडचडे सांबाळून दवरला, तांच्या खातीर आमी आज कितें तरी करपाक जाय. 17व्या शतकान एक फ्रांसाक एक रेव्होल्युशन जालें, रिवोल्ट जालो व्हडलो. आनी हो रिवोल्ट जावपाचें कारण म्हणल्यार ते मॅरी आंतोनेता म्हणून एक राणी आशिल्ली. एक बारीकशी स्टोरी सांगता तुमकां. ती राणी आशिल्ली तेन्ना ती लोकां कडेन जेवपा जेवण नाशिल्लें, ते एम्प्लॉयमेंट ना, पयशे ना, कांय ना. जी परिस्थिती आज कुडचड्यार आसा थंयच तीच परिस्थिती 17व्या शतकांत फ्रांसा आशिल्ली. सगळे लोक त्या राणये फुड्यान गेले. कितें म्हणून आपणाक एक उपाशी आसा आमकां, आपणाक एक ब्रेड दी म्हणून. राणयेन विचारलें ताका ब्रेड कित्याक काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें वी डोंट हॅव मनी टू बाय ब्रेड. ती म्हणपाक लागली इफ यू डोंट हॅव मनी टू बाय ब्रेड देन यू शूड ईट केक म्हणून. सो हाका लागून
फ्रांसाक रेव्होल्युशन जालें आनी तो कितें एम्पायर आशिल्लो तो पडलो. हाड कुडचड्यार ही गत कशी जाल्या. कुडचड्यार आमच्या लोकां फुड्यान जॉब ना, आमचे भुरगे तरणाटे रस्त्यार एक्सिडेंट जावन मरता, आमच्या बाजारकारांक गिरायक ना, हांगा एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन ऑन मास केस चालू आसा. मेळटा ती झाडां मारता, मेळटा ते रस्ते करता, अंधाधुंदी जाल्या. आनी आमचे हे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हांगा बुकां आनी रेनकोट वाटपा भोंवता. अरे बाबा, लोकांची गरज कितें आसा ती पळया. ती हायलाइट करची सोडून हांगा लोक आमचे पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन फक्त रेनकोट, ती बुकां, कोण झाडां वाडटा. आमी भाडकार, आमकां सद्या माडार चडपा भाडीकार मेळना. हे सद्या कवती वाडटात न्ही, कोणाक खबर म्हणून म्हाका कळना. हे कोणाक खबर. आनी लोकांनी हाजे मुखार हेचे कितें आतां चवथ लागीं येतली, चवथ लागीं येतल्यो पोटल्यो घरा कडेन खूब पावतल्यो, भरपूर पावपा आसा ह्या वर्सा पोटल्यो. कोणी जर पोटली घेवन येता तांकां विचारपा जाय, तुमी बाबा गणपती मूर्ती आमी हाडपाची काय ती तुमी हाडून दिता काय म्हणून आमकां. कित्याक अशी लेवलाचेर पावले आसा, फक्त भीक घालपा शिकले आनी कांयच ना. आनी हे करून जर तुमकां दिसता हो आमगेले कुडचडे आनी हो समाज मुखार पावतलो, अवश्य तुमी तांकांच मत मारचें. कित्याक हांव एक पॉलिटिकल विक्टिम. आमी जेन्ना इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणून एक अण्णा हजारेचो मुवमेंट जालो जंतर मंतराचेर, तेन्ना हांव घरा कडल्यान 7,000 रुपये घेवन हजरत निजामुद्दीन ट्रेनीचेर दिल्ली गेलो पळोवपाक कितें चल्लां काय म्हणून. सो तेन्ना UPA 2 गव्हर्नमेंटा अगेन्स्ट मुवमेंट आशिल्लो आनी तेन्ना करप्शन वॉज ऑन लार्ज स्केल. तेन्ना ते पळयलें. तेन्ना आमकां आमच्या मोदीन सामकी व्हडली व्हडली स्वप्नां दाखयली, कितें आपूण आयल्यार अशी करतलो, तशी करतलो, इतली लाख दितलो, तें करतलो, हें करतलो. आमी भुल्ले. हांव एकलोच न्ही, सगळें जग भुल्ली तेका. जग भुल्ले आनी भुलोन आज आमी फोंडा पडले. लिपोवपाक काय ना, हांवें बीजेपी मत मारला. खूब जाण सांगता तूं बीजेपी बरोबर आशिल्लो. बीजेपी बरोबर नाशिल्लो पण बीजेपी मत मारला. कित्याक लागून जो एक मुवमेंट जाल्लो इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणटा तो UPA 2 गव्हर्नमेंटा वेळार मुवमेंट जाल्लो आनी वी वर फायटिंग दॅट टायम्स काँग्रेस गव्हर्नमेंट. आज आमी व्हडले व्हडले कोळशाचे उलयता, कोळसो कोळसो कोळसो, एमपीटीन कोळसो, शळवणच्यो ओरच्यो जेटी म्हणून बंद केल्यो, कामार आमी झगडटा आतां जेटी बंद करपाक. हो कोळसो हाडलो कोणे? UPA 2 गव्हर्नमेंट जेन्ना पावरां आशिल्लो तेन्ना ममता बॅनर्जी मिनिस्टर आशिल्ली तेन्ना तिणें हो कोल कॉरिडॉर म्हणून गोवा डिक्लेअर केलो. सो हो कोळसो हाडपाक कारणीभूत काँग्रेस गव्हर्नमेंट आनी तो मुखार व्हरपाक आतां बीजेपी. सो हेंचे दोगांयचें चल्लां तें मिली भगत चल्लां. आनी आज आमकां जर एक ऑप्शन आसा तो फक्त आमची रिजनल पार्टी. आनी ज्या भशेन आमचो विजय बाब झगडटा, एनवायरमेंट जावं मागीर 39A जावं बाकीचे सगळे इशू, गोंयकारां फुडें एकच ऑप्शन आसा, विजय सरदेसाय. आनी ताच्या फाटल्यान आमी जर रावना आनी जर 5 वर्सां जर ह्या काँग्रेसी आनी बीजेपी मेळ्ळे जाल्यार आमचे निसंधान करून उडयतले. आनी हाजेर व्हडलेशें उलोवपाचें कांयच ना, हे निसंधान करून उडयतले ते आनी आमकां मुखार हेजे मुखार आनी जगपाक दिवचे ना. मागीर उलोवपाचें खूब आसा, टायम पावचो ना उलोवपाक गेल्यार. वरांनी वरां चालू उरतलें तें नाटक. हांव उलोवपाक लागल्यार उलयत रावता. आयचे दिसा आमचो आमदार आसा, 15 वर्सां जाली डेव्हलपमेंट करता म्हणटा. 15 वर्सां जाय जाल्यार तुज्यान 15 नवीन कुडचडे बांदपाक जाता. येदेशें सिटी आमची 26,000 वोटर. खंयच्याय पॉयंटार रावलो, लास्ट पॉयंटार रावपाक आमकां 10 मिनटां पुरो. असले हे कुडचडे 15 वर्सां तो डेव्हलपमेंट करता. सगळे अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. रवींद्र भवन इनकम्प्लीट. तो स्विमींग पूल बांदता अमित पाटकारा घरा फाटल्यान, तो इनकम्प्लीट. ते बेबे आसा, आतां बेबे नावता ती. मागीर बाकीचे जे अंडरग्राउंड सिवरेज इनकम्प्लीट. STP प्लांट मोस्ट डिझास्ट्रस प्रोजेक्ट ऑफ कुडचडे म्हणटा तो STP प्लांट घातला तो इनकम्प्लीट. फक्त एक प्रोजेक्ट ताणें बरे भशेन कंप्लीट केलो म्हणटा आमचो काकोडेचो कचऱ्या प्लांट. तो आतां कित्याक ताणें कंप्लीट केलो म्हणून म्हाका खबर ना. ताजेर कितें FTP मेळटा, कितें करता तेय म्हाका खबर ना. फक्त तो एक प्लांट ताणें कंप्लीट केलो म्हणटा कचऱ्याचो. उरले सगळे प्लांट तेगे इनकम्प्लीट. पावस येता तेन्ना सगळे रस्ते खणपाक लागता. आतां सगळे आमच्या रस्त्यार कुडचड्यार बोले धोमटा बोमाडे काडून दवरल्या. ते सिवरेजीचे सगळे हे पयर आमी ती गटार ब्लॉक केले ते आमी सोदता, खणटा आमी रस्तो. कित्याक खंयच्यान सिवरेज हें वता, आतां गटार वता कितें वता आमकां कांय खबर ना. सो फाल्यां जर आमकां कुडचडे रॉंग रस्त्यान आमी खूब मुखार पावल्या, आमकां परत फाटल्यान येवन रायट रस्त्यान मुखार वचपाक जाय. सो हें जर आमी करतले आमकां एक स्ट्रॉंग नेतृत्व जाय. आनी तें नेतृत्व वयर जाय आमकां. म्हणल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर एक बरो स्ट्रॉंग लिडर आसपाक जाय. आज पळयल्यार गोंयांत कितले चीफ मिनिस्टर आसा म्हणून म्हाका खबर ना. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक एक चीफ मिनिस्टर. लायटी बील चीफ मिनिस्टर एकलो. मागीर आनी कितें TCP आनी एक चीफ मिनिस्टर.
मागीर दुसरे होम मिनिस्टर आनी एक चीफ मिनिस्टर, सगळे कितलेशे चीफ मिनिस्टर गोंयांत जाल्या. सो जर हे जाग्यार घालतले आमकां आज कुडचड्यार न्ही गोंयाक एक स्ट्रॉंग नेतृत्व जाय. आनी जर हे 40 जाण पळयले जाल्यार विजय बाब सोडलो जाल्यार आमच्या फुडें आनी कोण मनीस ना. कोणी जे ऑप्शन आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचो बाबा हो चीफ मिनिस्टर जावपाक सूट आसा म्हणून, चल हांव तेका सपोर्ट करपाक रेडी आसा. पूण विजय बाब सोडलो जाल्यार हॉरायझनाचेर आमकां कोण मनीस दिसना. सो हांव सगळ्या फुडें मागता आज 18 जून रेव्होल्युशन डे, क्रांती दिन आज. सो आयची दिसाच्यान ही कुडचड्यार जी क्रांती चालू जाल्या ही चालूच उरची. आणि 2027 म्हणा 2026चे जे इलेक्शन आसा कोणी कॅन्डिडेट जावं कुडचड्या वेल्यान आमी आमचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट निवडून हाडून विजय सरदेसायाचे हात जाता तितले स्ट्रॉंग करचे. आमी आमचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट निवडून हाडून विजय सरदेसायाचे हात जाता तितले स्ट्रॉंग करचे. इतले सांगून 2 उतरां म्हजी सोंपयता. देव बरें करूं दत्तराज बाब. तुजो कुडचड्या वयलो मोग आमकां दिसता, पूण हो मोग दिसतना कांय गजाली आमकां घेवन फुडें वचपाक जाय. ते म्हणल्यार संघटनेचें काम पक्षा खातीर घेवन फुडें वचपाक जाय. जे आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरीन तुमकां सांगलें आसात, बेगीनच हांगा आमकां ब्लॉक करपाचो आसात. वेगवेगळे यूथ आमकां पक्षां भितर प्रवेश करून घेवपाचे आसात. अशें केलें जाल्यारच तें शक्य आसा. केवळ येवन भाशण केलें म्हूण आमचें काम जावना, संघटने खातीर काम करचें पडटलें. आनी आमकां निश्चित पुराय विश्वास तुजेर आसा आनी तूं संघटना आमच्या गोवा फॉरवर्डाची कुडचडे मतदारसंघा भितर घट करतलो. हांव मागता ह्या वेळाचेर आमचे पार्टीचे चीफ स्पोक्सपर्सन प्रशांत बाब हाणें आपलें उलोवप करचें. पक्षाचे अध्यक्ष आणि गोंयच्या विधानसभेतलो एक खडेगाठ आवाज बाब विजय सरदेसाय, आमचे संघटन सचिव बाब दुर्गादास, बाब विकास, बाब दत्तराज, बाब विशाल, बाब संतोष, सगळे कुडचडे ह्या वाठारांतले कुडचडे मतदारसंघातले नागरीक. विकासान सांगलें म्हाका आज सकाळ फुडें मिटींग म्हणी. हांवें विचारलें ताका अरे वर्किंग डे आनी सकाळ फुडें मिटींग आसतले मरे 4 जाण तरी, कित्याक सकाळ फुडें सगळो कामाचो दीस न्ही, सगळी मिटींग सांजची दवरतात. पूण तरी आसतना हांगा जी उपस्थिती जर पळयली जर जायत, वालोर तुका दत्तराज तूं चल मुखार, अशे तरेन आमकां मुखार वचपा जाय. प्रत्येक मनीस एक आपल्याली वळख घेवन येता नाल्यार वळख तयार करता. तुका स्वता आयडेंटिटी पयली आसना, आयडेंटिटी आपल्यान क्रिएट करची पडटा आपल्याली. दत्तराजाची आयडेंटिटी हांवें तेगेले 2 व्हिडियोंतल्यान पळयली. एक व्हिडिओ जेन्ना ताणें ते एक्सिडेंट जालो म्हण हाडयले तेन्ना आनी पुलिसाचे सुद्दां आंगार गेलो सारको, तुका भितर उडोवपाचो सामको चाल करून गेलो सारको. आनी भितर पडपाक भिवप ना. आमी लायफा भितर 50-60-70 भितर पडलात. कोणा चोरी केली म्हण न्ही, खून केलो म्हण न्ही, अशेंच खंय तरी रस्ते आडयले. रायट फ्रॉम स्टुडंट एज 50% जे भुरग्यांक मेळटा पळय, आतां बशीत कार्ड दाखयलें की 50% मेळटा, तेजे खातीर आमी लाठी खालात आनी जेली भितर पडलात. 1978 सो आमी झगडत आसात. आनी ती तुगेली वळख म्हाका दिसली. सेकंड टायम रातचो आनी धवी शर्ट घालता. अरे तूं एटलिस्ट चिकला वच जाल्यार तरी काळी शर्ट घाल चल मरे. ते गटार उपशी तूं ते धवी शर्ट घाल म्हळ्यार थंय उदक भरिल्लें तुडुंब सगळ्यांनी तो मार्क करून दितलो उदक वचपाक. दिस इज क्रिएटिंग युअर ओन आयडेंटिटी. आणि अशा आयडेंटिटीची गरज आसा. म्हाका दिसता की दत्तराज कोणा मुखार भिवपी न्ही, कोणा मुखार भावगोवपी न्ही, अशा नेतृत्वाची यूथ नेतृत्वाची गरज आसा आमकां. नाल्यार आमगेले युवक आज कितें जालात खुबशे फुटबॉल टुर्नामेंट केलो गेले, आनी कितें क्रिकेट टुर्नामेंट गेले, अशेच एक टुर्नामेंट करपाचे, अभंग रिपोस्ट काडपाचे, तातूंत भितर गेले. ह्या असल्या कार्यक्रमा भितर उरतात. ह्या कार्यक्रमांनी युवकांचे नेतृत्व मुखार येना. युवकांचे जर नेतृत्व मुखार येवपा जाय आनी युवकांक जर संधी तयार आमी करपा जाय, ऑपॉर्च्युनिटी जर क्रिएट करपा जाय जाल्यार युवकांनी झगडपा जाय. आमच्या वेळार जर कितें जातालें, आतां आमकां गोंया भितर जर नोकरी जर जाय जाल्यार नोकरे भितर एडवर्टिजमेंट गव्हर्मेंटाची येता, तातूंत भितर कंपल्सरी 15 वर्साचो डोमिसायल राबित्याचो दाखलो आनी कोंकणी कंपल्सरी येवपाक जाय म्हण येता तुका. खूब डायरेक्टर ऑर ऑफिसाचो चीफ ही जायराती कॉलम घालनाशिल्लो आनी ते जायरात दिताले. सो कोणाकय घेवपाक मेळटालें तांकां. आवटसायड कोणी 15 वर्सां डोमिसायल ना, कोंकणी कळना ताका जाल्यार कोणाकय घेताले. 4 ऑफिसरांक भितर वचून काळे लायले आमी, काळे तोंडाक.
कला अकादमीचो मेंबर सेक्रेटरी लायले, एनिमल हजबंड्रीचो प्लांट जो आसा पळय तेंगेलो ताजो मॅनेजिंग डायरेक्टराक दोग जाणां काळी लायले. तिसरी खेपेक आमी काळी लावपा येता म्हण कमिशनर लेबर कमिशनर धांवन गेलो, ताका कुलप लायले थंय ताका आमी, आनी नेक्स्ट डे परती वचून ताजेर हल्लो केलो आमी परतो. सो बरें नेतृत्व हे कितें, तुका जेन्ना एप्लिकेशन एप्लाय नो रिप्लाय जाता पळय तेन्ना मूठ मार आनी हें कर, काम करून घे. ही धमक आमचे भितर आसपा जाय आनी ती धमक आमी युवकांनी क्रिएट करपा जाय. आज यूथ पावर जो आसा पळय पळय तो कितें कॉक्रोच जनता पार्टी पळय, एक धपक्या भितर कितले लोक जाले पळय ताजे बरोबर. म्हाका खबर ना तो ती खंय व्हरतलो तो आनी कित्या खातीर गेली ती, पूण आमकां एक युथांची गरज आसा जे यूथ प्रत्येक गजालीक क्वेश्चन करतले. हे जो तूं आतां कितले डेव्हलपमेंट विदावट कन्सेंट डेव्हलपमेंट कोणा विचारनासतना केला, हाजे बद्दल जाप विचारपा जाय. प्रत्येक जाण भितर कितें घरा कोण तरी एज्युकेटेड उरता ताका नोकरी लागतली काय म्हण. 15 वर्स जाली नोकरी वाट पळयतालो, अजून कांय जायना. आनी 5 वर्सांनी 45 जातली ताका, त्या यूथ म्हणटा पळय ताका 45 जातली आनी ही वील नॉट बी इलिजिबल फॉर अ गव्हर्मेंट जॉब. ताका बोलो 45 जाली की तूं भायर पडलो, गव्हर्मेंट जॉब मेळना तुका. कितली वर्स म्हण पाशेस काडपाचे ह्या सगळ्या खातीर, हो एक आमी सगळ्यांनी विचार करपा जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की दत्तराजा सारखे एक नेतृत्व जर येता जर जायत जाल्यार ताजे फाटल्यान आमी रावपा जाय. मोदीच्या भाशणा बद्दल ताणें सांगलें, मोदी सदां सांगतालो सबका साथ सबका विकास म्हण. म्हाका एकच विकास हो विकास बगत दिसता आनी खंय विकास दिसना म्हाका, खंयच विकास ना, फक्त हो विकास बगत दिसता म्हाका. किती विकास खंय जाला. अरे हो मोदी पयर सांगता आमकां की लोकांनी भांगर घेवपा बंद करपा म्हण. लग्ना सिजन तेन्ना एप्रील मे म्हणटा लग्ना सिजन म्हणल्यार आवय बापायन आपल्याली चेडवाक उक्ती गळ्यान धाडपाचो. हां अरे तूं भांगर घेनाक म्हण आमकां सदां इतली शेटी पसरी बंद पडपाचें, दुकान बंद पडपाची शेटीली. शेट भांगर विकता जाल्यार आनी कितें विकतलो. दैवज्ञ समाजातले लोक जे आहा पळय ते भांगर विकता जाल्यार आनी कितें विकतले. आनी तूं आमकां सांगता की भांगर घेवपाक तूं पयशे दिता आमकां. यू आर नॉट गिवींग अस एनी मनी भांगर घेवपा खातीर. भांगर आमी आमच्या कश्टाच्या पयशांनी घेतात. सो तूं सांगपी कोण आमकां भांगर घेनाक म्हण. बरें तुगे आयकोवया, तुवें सांगलें देश मुखार वचपा जाय, भांगर घेतल्या पयशे वेस्ट जातात, आमगे फॉरेन एक्सचेंज वता, फॉरेन टुरा वतना हे सगळें सांगता. तूं जगभर भोंवत आसा, तुगेले मिनिस्टर भोंवता सगळ्याक. पयलीं आपल्यान करपा जाय. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशाण अशें जावपा नजो. पयलीं आपल्यान करपा जाय आनी मागीर लोकांक सांगपा जाय. आमगेले पयलेचे लिडर गांधी पयलीं आपूण उपास रावतालो आनी मागीर लोकांक सांगतालो आपूण दुसऱ्यांक उपास कर म्हण. साने गुरुजी, लाल बहादूर शास्त्री हे पयलीं स्वता भोगताले आनी मागीर लोकांक सांगताले की अशें अशें करपा जाय म्हण. हागेले कितें लोकांक ऑर्डर दिली, लोकांक आदेश दिले आनी आपूण जाय तें केलें. हें अशें आमकां चलपाचें ना. 15 लाख येता म्हण 15 वर्स जालें, 12 वर्स जालीं. अजून एकट्याच्या तुमगे कोणा एकावंटा आयलात, कुडचड्यार कोणा एकावंटा आयले 15 लाख. हां कोणाला एकावंटा आयले ना न्ही. आनी तेणेच सांगिल्लें तें एक 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 खाते में 15 लाख आएगा. लोक रावता 15 लाख आज येतले फाल्यां येतले आनी मागीर ते कातरा भशेन जाता ते. आज येतलो फाल्यां येतलो पावना, आज येतलो फाल्यां येतलो पावना. एक 15 लाख पावनात. सगळीं लोकांक भुलोवपाची नाटकां चल्लात, लोकांक पिशी करपाची नाटकां चल्लात आनी आमचो लोकूय बी पिस जाता. एक राम मंदीर बांदलें, धांवले सगळे जाण पिशा भशेन. मंदीर बांदून आयचे तारखेक प्रश्न सुटना. आयचे तारखेक लोकांक एम्प्लॉयमेंटाचो हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन गोवा. देवळ बांदून लोकांक पोट भरतात आनी देवळ बांदिल्ले ते चोरी करतात ते पळय थंय. आतां राम मंदिरा पयर पळयला तुमी व्हिडिओ पळयलात, डायरेक्ट चोरी करता. ते पुजारी आनी कोण कोण आहा ते थंय डायरेक्ट चोरी करता आनी आतां तांणी इन्क्वायरी कमिशन बसयला ती चोरी कशी जाता ती पळोवपाक. सो देवळां हें ते बांदून पोट भरना. जाय आमकां देव जाय, आमची भक्ती जाय, आमी देव भिरू मनीस, पाप भिरू मनीस, पूण ताणें लोकांची पोटां भरनात. लोकांक हाताक काम जाय, लोकांक काम करपा मेळपा जाय. लोक शिकिल्लो आहा. आज घरा कणकणी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळे तरेचे आहा आमचे कडेन. हायेस्ट हे आसा एज्युकेटेड लोक आहात. नोकरी एक टिचराच्या पोस्टाक 20-25 लोक येता आमचे वाड्याक. म्हाका घे तुका घे म्हण. इतली जेन्ना एज्युकेटेड क्वॉलिफायड लोक आहात तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपा जाय न्ही. येदी व्हडली फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हाडला वेर्ना भितर. आसा कोण थंय. टोटल सगळ्यो बस्यो भायल्यान येतात. भायले लोक हांगा गोंया भितर स्थायीक जालात. म्हाका दिसता फातोर्डा मतदारसंघा भितर कमीत कमी 3000 ते 4000 लोक आसतले जे डेली बसींनी ह्या इंडस्ट्री भितर वतात. पगार बरो दिवपा जाय न्ही.
तुका ज्या कामाक तूं काम करता पळय ताजो योग्य मोबदला दिवपा जाय आनी ह्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीक जे कोट्यांनी रुपयांचे प्रॉफीट करतात तांकां पगारां हायक दिवन मातसो रिस्पेक्टेबल पगार जर दिलो गोंयकार सुद्दां तातूंत भितर जॉयन जाता. गोंयकार चण्याक वतार खंय काम करपाना, चण्याक वतार काम करना तो, ताका मातसो ओंडराद जीवन जगपा जाय. सो ताका रिजनेबल सॅलरी दिवपा जाय. आनी ह्या ज्यो इंडस्ट्री हाडला पळय, इंडस्ट्री हाडटा कोण दिता इंडस्ट्रीक? आमगेली जमीन, आमगेली उदक, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमगेले, लायट आमगेली, सगळे आमगेली दिवप, इंडस्ट्री येवप आनी भायल्या लोकांक कामां लावप. कितले तेंपचे चलतले? आतां आमी इंडस्ट्रीज ते लेबर कमिशनर बी ताच्या ऑफिसा भितर वचून घेराव घालपा जाय तांकां. सांगपा जाय गोंया भितर इंडस्ट्री नोकरी गोंयकारांक. गोंयकारां म्हळ्यार गोंया भितर जो स्थायीक जाला तांकां. आमी संकुचीत नात. गोंयकार म्हळ्यार सामको गोंयकार असो आमी संकुचीत ना. हांगा लोक येवन 30-40 वर्सां आमचे बरोबर राविला, हांगा आमचे बरोबर काम करता. सो त्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक जे गोंया भितर आहात तांकां नोकरी मेळपा जाय, भायल्या नोकरी मेळपा नजो. आनी हें सगळें जर करतले जर जायत जाल्यार दत्तराज तुजे सारको एक न्ही, तुजे सारके 500 लोक जाय. आनी हेंकां घेवन आमकां चाल करून वचपा जाय. पुढच्या स्टेज मागता शाणा. एक डायरेक्टरा जर घाम काडलो जर जायत, दुसरो तूं भितर वयर स्टॉपनाचेर चडटा आपूण जावन तुका मेळपा येतलो आनी सांगतलो की बाबा कितें आहा तें सांग, तुगेलें काम करया म्हणून. ही आमी तयारी आतां दवरपा जाय सगळ्यांनी. आनी हें आज जे 18 जून क्रांती दिसाक राम मनोहर लोहिया येतगीर जी गोंया भितर क्रांती जाल्ली 1946 म्हाका दिसता कुडचड्या ही बी एक क्रांती जावपा जाय. कुडचड्या मतदारसंघा भितर एक क्रांती जावपा जाय. त्या क्रांतीक एक नेतृत्व मेळ्ळो तुमकां ती क्रांती करपा खातीर. हांव तुमकां सुयश आवडयतां. तुमचें मार्गक्रमण बरें जातलें अशी हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी सगळे जाण मेळून बरोबर गोंय मुखार व्हरया. चल या फुडें. देव बरें कर प्रशांत भाऊ. सर तूं एक उल्लेख केलो की मोदीन सांगलं भांगर घेनाक म्हण, पूण देवळांतली चोरनाक म्हण सांगला तेणे. तें सांगलें तेणें देवळांतली चोरनाक म्हण. देवळां सगळे तेगेले लोक आहे, चोरतलेच ते. आनी चोरच आज भारतीय जनता पक्ष. आज भारतीय जनता पक्षा भितर तुमी सगळे तरे लोक आहे. भ्रश्टाचारी, बैमान, बोगस, बनावट सगळे आसा. ब ब ब ब सगळे आसात. म्हणून तर लोकांक एक कितें तरी वेगळें जाय म्हणून पर्याय दिवपाचो आमी बरो निवळ प्रयत्न आमी आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीन केल्लो आसा. आनी हें सगळें व्हरतना गोंय मुखार व्हरतना फुडें व्हरतना आमच्या अध्यक्षाक ज्या पद्दतीची सगळें करचें पडटा, भावना जे वेळोवेळ ताणें व्यक्त केल्ले आसात. पयरूच बड्डेच्या ताणें 22 तो 26 आपलो प्रवास, राजकीय प्रवासान कितें कितें घडामोड्यो सगळ्यो ताणें तुमच्या मुखार दवरल्ले आसात. हांवें वेळाचेर मागता ज्याचे तुमी आतुरतेन वाट पळयतात भाशणाची, ते श्री भौमानेस्त विजय सरदेसाय हाणें आपलें उलोवप. मेशोचो पयलो मरे आवाज कसलो आहा तो. आज आमच्या पक्षान भितर सरला वो एक क्रांतिकारी कुडचडेकार बाब दत्तराज, हाजें हांव स्वागत करतां. ताणें आपली एक वळख जी प्रशांतान म्हणल्या, आपली वळख ताणें एक एक्टिविस्ट म्हणून एक जें कितें चलना ताजे विरोधान ठाम भुमिका घेवन आपली एक वळख ताणें बांदल्या. आनी ताका वळखतात की तो उलोवपी म्हणून, आवाज काडपी म्हणून. आनी फक्त आवाज काडपीच क्रांतिकारी जावंक शकता. जो मोदीचें जॅकेट घालून स्टेजीर बसता आनी सरकारी प्रोग्रामान एटेंड जाता तो क्रांतिकारी जावंक शकना. क्रांती तशी जावची ना. आनी गोंयकारांक क्रांती शिकोवची पडली. लोहिया म्हणटा तो 1948 मेरेन काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो, ताचे मागीर तो पयस जालो. आनीक ताणें गोंयकारांक जागोवन हांगा क्रांती करूंक जाय म्हणून हें सांगचें पडलें. आनी तेन्ना एकले पुलीस ऑफिसर फोर्तुनाज मिरांद म्हणून ताणें ताका अशें पिस्तॉल लायलें. ताणें तें पिस्तॉल अशें सकयल देंवयलें आनी क्या मजाक कर रे हो काय म्हणून इतलेंच म्हणलें. इतल्याचेर ही क्रांती गोंयांत जाली. आजूय बी परिस्थिती तशीच आहा. आज कारापुराचे लोधाचे प्रकल्पाचे विरोधान लोक जे आझाद मैदानाचेर येवंक सोदताले तांकां काडून आतां भितर उडयल्या.
थंय आमचे रुलिंगूय आशिल्लें ओपोजिशनूय आशिल्लें प्रोग्राम करता क्रांतीचो आनी जे खरे क्रांतिकारी रस्त्यार येतात जे म्हणटात की आमचो गांव आमकां राखूंक जाय ते मनीस आतां जेलान आहा सो गोंय तशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर आनी क्रांती कोण करूंक शकता क्रांती फकत एक वोकर फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना भायलो येवन हांगा सत्र्यो दितलो आनी पावस पडचो ना ही परिस्थिती आहा काबराच्यो सत्र्यो सगळ्यांगेर पावल्या आसतल्यो पूण पावस पडना सो सत्र्योच पंदवत पयल्यो अशें जालें ना नाजाल्यार सत्र्यो दिवन पावस कसो पडना सो अशें आज गोंयांत परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जें मेळूंक जाय तें मेळना प्रशांतान सांगिल्लें आसा हांव परतें रिपीट करना दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना तरुण पिळगी जाणी काँग्रेस म्हणटा कितें ती आयकूंक ना कित्याक 65% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 35 years ऑफ एज 2012 BJP आयिल्ली 2012 ते आतां 2026 मेरेन 14 वर्सां गेली सो जो पयले टायम वोटर 18 वर्सां 2012 जाल्लो ताका आतां कितलीं वर्सां आसतलीं 32 वर्सां आसतलीं सो 32 वर्सांचो जो वोटर आसा तो लेस दॅन 35 पडटा आनी तो 60 काय 65% असो कितें तरी ताजी पर्संटेज आहा ताणें काँग्रेसीचो रुलूच पळोवंक ना सो आमी ताका तें सांगलें राम मनोहर लोहिया प्रशांतान सांगलें 50% कन्सेशन हें ताका कांय खबर ना ताका खबर आहा तें अशें की नोकऱ्यो विकप तांचेच सोयऱ्यांक दिवप लोक म्हणटात आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन घालना म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान सामकें फक्त सांखळेचे मनीस इतले हुशार जाल्या मुखेलमंत्र्याक आमी क्रेडीट दिवपाक जाय की सांखळे ताणें इतलें आपलें एज्युकेशन सिरियसली घेतलां कित्याक ते इतले फुडें पावल्या की सगळे खंय तेच पास जातात उरिल्ले गोंय सगळें फेल जाता हें हांचें सिलेक्शन कमिशन अशी परिस्थिती आहा उरिल्ले सायडीन नोकऱ्यो विकल्या म्हणून मनीस जेलान आहा जेलांतल्यान ते एक मंत्र्याक बोट दाखयता तो मंत्री सांगता आपल्याक घेवन आपली चूक जाली म्हणून माफी मागली म्हण ताणें सो तातूंतय भितर सेटिंगां चालू आहा सो गोंय सारकें अकलेक पाविल्लें आहा तातले तातूंत हें आमकां जें आतां पावस जो पडना एल निनो इफेक्ट म्हणटात तो एक सुपर एल निनो म्हणून जाला अशें म्हणटात ताजे खातीर आमी उदकाक पातीशेर जावंक शकता आमचें उदक डायवर्ट करून कर्नाटकान ऑलरेडी व्हेलें आमी सुशेगाद हांगा आसा आमी म्हणटा कोर्ट आमकां न्याय दितलो कोर्टान ती केसूच फुडें वचना सो हे सगळे परिस्थितीन गोंय पिकलां आनी गोंय क्रांती खातीर पिकिल्लें आसा आतां ही क्रांती कशी घडटली हायकमांडाक विचारून क्रांती घडटली काय लोकांक बरोबर घेवन क्रांती घडटली हायकमांडाच्यान क्रांती करूं नाता काय लोकांच्यान क्रांती करूं नाता लोकल तर ना जाल्यार क्रांती जातली आज आमी क्रांतीचेंच उलोवया क्रांती जर करतलो जाल्यार स्ट्रॉंग लोकल जाय लोकल इश्यू घेवपी मनीस जाय आतां आमदार कितें जातलें फुडें इलेक्शन कितें वतलें तें कोणाक कांय खबर ना आज असो दीस आहा आज सामको जगाचे पातळीचेर एक व्हडलो इम्पॉर्टंट इश्यू ट्रिटी ऑफ वेडसेल म्हणून जाल्ली 2019 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आज तशीच ट्रिटी ट्रंपान इराना बरोबर सायन मारिल्ली आहा इरानान कितें केलें इरान म्हणटा ल्हान देश पूण व्हडलो इतिहास झगडले ते तूं म्हाका मारता कोता येता पूण हांव तुका मारतलो म्हणून हांव मरचे पयलीं तुका हांव न्हिदयतलोच म्हणून आज अमेरिकेन इरानाक सलाम मारिल्लो आहा इरान हें वॉर जिखलां अमेरिका जिखुना $300 बिलियन तांकां दिता म्हणलें ताणें सो तुमी चिंतात जे मनशाक पोट तिडक आसा जे मनशाच्या पोटान क्रांतिकारी उजो आहा जो खरो क्षत्रीय आहा तो मनीसूच झगडूंक शकता आनी तोच मनीस गोंय फुडें व्हरूंक शकता आनी आज जर झगडचो ना म्हाका कित्याक पडला म्हणून ही जी एक आमकां हें जें दुयेंस आमकां गोंयकारांक लागलां हें जर आमी घेवन बसले जाल्यार आमी खंय फुडें वचूंक पावचे ना सो आमकां क्रांतिकारी जाय जेन झी म्हणून आयलें आतां प्रशांतान म्हणलें जेन झी फुडें कितें जातलें
पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणून जो आसा, आतां आमी पॉलिटिकल कनेक्ट करपा आयले न्ही, राजकारण तेंकलां. हें लायन्स क्लब, रोटरी क्लब न्ही हें आमी बरे तुमकां मेळूंक आयल्या बी तसलें न्ही. आमी राजकारण करूंक आयल्या. हांव राजकारणी, आमचो पक्ष आहा, आमकां जिखपाक जाय, आमकां BJPचो सरकार उडोवपाक जाय. उडयतलो जाल्यार आमकां आमचे लोक आमकां कनेक्ट करूंक जाय. सो पॉलिटिकल कनेक्ट जो करता तो पॉलिटिकल कनेक्टान जेन्झिफिकेशन म्हणटा तें जावपाक जाय. जेन्झिफिकेशन म्हळ्यार कितें की ही जेन झी म्हणून जी कोण आसा, जे आतां आपल्याक कॉक्रोच म्हणटात, पूण जे दिश्टी पडना, जे फक्त इंटरनेटाचेर दिसता, रस्त्यार तितले येवंक ना ते, तांचे बऱ्यान वचून कनेक्ट जावपाक जाय. कित्याक तांचे कडेन मतां आहा आनी ते जर तांकां जर जाय जाल्यार देशांत आमच्या क्रांती जातली, गोंयांत क्रांती जातली आनी गोंयाक जाय तसो गोंयकारवादी सरकार येतलो. आमी जेन्ना आमचो स्लोगन म्हणला की गोंय गोंयकार गोंयकारपण, हो फक्त स्लोगन उरूंक जायना, हो एक मुवमेंट जावंक जाय. आनी जर मुवमेंट जातलो जाल्यार आमकां तडफदार नेतृत्व जाय, तरणाटे जाय, जे गांवांत रावतात, जे पणजे रावनात, गांवांत रावतात वा आनी खंय रावनात, जे वचून लोकांचे इश्यूज समजूंक शकता आनी लोकांक बरोबर घेवन क्रांती करूंक शकता. क्रांती कितेंय आसूंक शकता ती. कोणाचो पुतळो लासप ही क्रांती जावंक शकता, कोणाचेर व्हिडिओ काडप ही क्रांती जावंक शकता. सो रेजिस्टन्स म्हणटा ते सगळे लेवलाचेर वचपाक जाय. आनी हे रेजिस्टन्स जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां दत्तराजा असलो भुरगो बरोबर जाय. ताजें नेतृत्व हो आतां मेशून आवाज काडले तशें नेतृत्व गोंया खातीर जाय. हें फक्त हांगाच जावन कोताक येना, तांणी दुसरे कडचे मनशांक जागे करूंक जाय. कित्याक गोंयकार कितें जागो करपाक खूब लेट जाता. क्रांती दीस 18 जून 46 आनी ऑपरेशन विजय 61 कितलीं वर्सां गेलीं. इतलीं वर्सां वचून कोता येना तें. फास्ट जावंक जाय. 5 म्हयने आहा. सो 5 म्हयने जर आसात जाल्यार चडांत चड क्रांतिकारी, चडांत चड जांचे पोटतिडक आशिल्ले अशे खरे गोंयकार हे भायर येवपाची गरज आहा. आमच्या सगळ्यांचो हावेस एक आसा की आमकां BJPक घरा धाडूंक जाय. BJPक घरा धाडपा खातीर आमी हाय कमांड आमचो लोक कशें म्हणून मानतात. लोक सांगतले ते आमी करतले म्हणून. दिल्ली सांगतले ते आमी करनात. कित्याक दिल्ली कांय सांगत ना. ओ दिल्लीक गोंयचें पडूंकूच ना अशी परिस्थिती आहा. सो कितले तेंप तूं रावतलो. आनी BJP म्हणटा तें सादें समजूं नाका तूं. BJP आतां मोदीची 12 वर्सां जालीं म्हणून देवळांनी पुजा करता सगळे आमदार. काबरालान केले जाल्यार पळोवंक ना, पूण करतात ते दिसांनी मोवीन करता, हें तें पुडवें बिडवें घालून ते पुजा करतात. अरे पावस पडूंक ना म्हणून पुजा करा मरे. हां, तर यज्ञ बी करताले मरे पयलीं पावस पडचो म्हणून. त्या लगान पिक्चरान आहा पळय, शेतकरी मागतात की पावस पडचो म्हणून. ही परिस्थिती खरी आहा. एल निनो म्हणटा तें सिरियस. एल निनो म्हणटा तें फकाण न्ही. तुमचे भितर हांगा दोतोर मिलिंद देसाय आहा. कॅलिफोर्निया कितें सिच्युएशन जाता एल निनो खातीर. एल निनो इज अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन. मनीस खरोच उदकाक पातीशेर जावन मरूंक शकता. ही परिस्थिती गोंयाक आसा आनी आमचो फुडार बिकट आहा. अशे परिस्थितीन एकवट जावप गरजेचो. फुडें सरप गरजेचें आनी एक बरोबर एक लोकल मॅनिफेस्टो घेवन इलेक्शन झगडप आनी एक गोवा चार्टर म्हणून क्रिएट करप हें आमचो हावेस आसा. हें आमी सुरवात करतले. गांवांनी येवप, घरांनी पावप. पूण ताजे खातीर पयलीं आमकां नवे लोक जे पयलेंचदा आपले पयले पक्षांत प्रवेश करतात. सगळ्याक भोवून आयिल्ले मनीस न्ही हे. हो दत्तराज म्हणटा जो हो पयलो पक्ष आनी ताजो फर्स्ट एंड लास्ट पक्ष जावचो अशें हांव देवा कडेन मागतां. ताका आमचो पूर्ण सपोर्ट आसतलो. ताजो केंस पसून जर हात लायलो जाल्यार हे मिनिस्टरांचे आमी कितें आसा तें देंवयतले सगळे. हें हांव तुमकां उतर दितां. आमचें ताका पूर्ण बॅकींग आहा. आमी कुडचडे फॉरवर्ड व्हरपा खातीर ताजे बरोबर आसा आनी तो कुडचडेंच न्ही हे सगळे वाठारांत एक बरी चेतना करतलो, बरें एक अवेरनेस क्रिएट करतलो अशी हांव आस बाळगितां.
आतां आमकां फुडें वचूंक जाय चड करून ते लोकांक कारापूरचे जे एक्टिविस्ट आहा तांकां भितर उडयलेले आहा तांकां पुलीस स्टेशनार दवरल्या ओल्ड गोवा म्हाका थंय मातशें वचूंक जाय म्हणून फुडें एकदां बरे भशेन बसया आज बरे दिसा बरो मुहूर्त घेतला ताणें क्रांतिकारी मनशान क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षान भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना सारकें टॉप तें बरें केल्लें आहा बरें डिसिजन आमचो पूर्ण सपोर्ट आनी ताका पूर्ण तेंको आसतलो तो आनी भितर सरला म्हण तेजो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की आतां आमी सगळ्या लेवलाचेर कोऑर्डिनेट करुया तूं आमचो आतां फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा देव बरें करूं. देव बरें करूं विजयबाब. देश स्वतंत्र जाले उपरांत 14 वर्सांनी आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें बरोबर न्ही आनी त्या वेळाचेर आतां खरें म्हळ्यार स्वतंत्र दुसरें मेळपाक जाय म्हणून आमी ऑपरेशन विजय करपाचें आसा यात्रा करपाची आसा तुमच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन येतले जंय गांव थंय हांव ही संकल्पना घेवन आमी प्रत्येक गांवांत येतले तेन्ना तुमचो सहकार आनी पाठिंबा आमकां जाय पडटलो. हांव मागता ह्या परिक्रमांत तुमी सगळे जाण आयले म्हण तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून आनी चीफ पत्रकार भावांक 2 प्रश्न तुमचे कडेन उलोवपाचे आसात तुमी आतां विचार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.